नमस्कार. आम्ही यूथ ऑफ GSB तुमकां करावळी कर्नाटक राज्य तशी आमगेल्या देशांत तशें विंगडिंगड गौड सारस्वत ब्राह्मण समुदायाचे देवस्थानाक व्हरून थंय तुमकां दाखोवचे देवाल कार्णिक अशा पुरो थंय चोलनेवचे संप्रदाय अशा पुरो आचार विचार अशा पुरो आनी आमगेल्या स्वाम्याले आशिर्वाद अनुग्रहान त्या पॅण्ट बरेपण जाले विचारू पुरा तुमकां सांगतसले देवालय दर्शन कार्यक्रमांतू आज या मेसाची कुंदापूर पेंटेचे श्री वेंकटरमण देवस्थान 350 वर्ष पुढे सुब्बू पै म्हणू तांणी वृत्तेंतू रांदपी जावन आशिल्ल्याची तांणी तिरुपतीक वताची तुमकां गोत्तशा पुरो 350 वर्ष पुढे म्हणटाना तन्नाचे कालू परिस्थिती मागीर वच्चे एक वेवस्था पुरा कशी आशिल्ल्या म्हण तुमकां गोत्तशा पुरो तसल एक संदर्भारी देवा पळोवका तिरुपती वेंकटरमणा पळोवका म्हणू सुब्बू पै थंय वताची जाल्यार तांकां देवाले दर्शन मेळना म्हणटाची तेन्ना तांकां मस्त बेजार जावन तांणी ते बैसून आसतना ते पुष्करणीक तांकां एक वच्चे एक संदर्भ मेळटा थंय तांकां मेळ्ळा देवूची आमगेलो पट्टाचो देव वेंकटरमण त्या वेंकटरमणाक तांणी आणू चणे निवेदशा पुरो ना विंगडिंगड देवारीक सेवा केला निमित्ती मुखारी हांगा देव विराजमान जावन आज तुमी पळोवत तसल्या वेंकटरमण देवस्थान आमगेल मुखार आसा आमकां वेंकटरमण आशिर्वाद करता तशीच हांगा पट्टा देवूय वेंकटरमणूची एक संदर्भारी खंय थंय म्हळ्यार तांकां हांगा आशिल्ल्या जनांक एक सपनेंतू तुमी हांगा लागून कोल्लुरा सायड वचका थंय पट्टा देव मेळ तुमकां म्हणचे एक सपन पडतके तशें त्या दिकान आशिल्ल्यांक एक घरांतू वेंकटरमण पूज जाता आसता थंय लागून एकाडेयाची कुंदापूर सायडा वचाची थंय तुमकां एक जन केलो जन येवन तुमगेले देवाक थंय घेताची म्हण तशी एक देव मेळ न्हू आज हांगा उत्सवा मुर्ती जावनी चंदनाच्यो वेंकटरमण आसा 2 देवूय चंदनाचे त्या आमगेल्या राज्यांत तशा पुरो दक्षिण भारतांत तशा पुरो बारी बारी अप्रूप नाची म्हण येता त्या हांगा मात्र कुंदापूर पेंटेंतू तुमकां पळोवचा मेळटा तशी देवाल मस्त कार्णिक हांगाचे अभिवृद्धी देवस्थाना चलत आसल्या पुरा कार्यक्रम तुमकां आज आमी सांगू आसा प्रमुख उलोवचा आसा येया वचा कुंदापूर पेंट्याच्या वेंकटरमण देवस्थाना भितर कुंदापूर वेंकटरमण देवु तू आमगेलो देव कुंदापूर वेंकटरमण देवु तू आमगेलो देव कुंदापूर वेंकटरमण देवु श्री भूरमणु भवभय निवारणु श्री भूरमणु भवभय निवारणु करुणापूर्ण संकट हरणु करुणापूर्ण संकट हरणु कुंदापूर वेंकटरमण देव तू आमगेलो देव कुंदापूर वेंकटरमण देव शुभ पैक स्वप्नांतू आईलो देव श्री स्वामी पुष्करणींतू ताका मेळ्ळेलो देव शुभ पैक स्वप्नांतू आईलो देव श्री स्वामी पुष्करणींतू ताका मेळ्ळेलो देव कुंदापूर वेंकटरमण देव तू आमगेलो देव कुंदापूर वेंकटरमण देव आता मी कुंदापूर पेंटे श्री वेंकटरमण देवस्थानाचे भितर आसाची आमगेलो वेदमूर्ती तारनाथ भटमाम आसाची तांणी 45 वर्स लागून हांगा अर्चक जावन देवालय सेवा करून आयिल्ल्याची तांगेले निमगुव्या आमगेले वेंकटरमणाले कार्णिक आनी वेंकटरमणाले मूर्ती मेळ्ळाले एक त्या एक काणी आसा आनी खंयचे रितीरी हांगाचे एक कार्यक्रम चोल येता आसा म्हणून नमस्कार भटमाम कसं म्हणटाच कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने
श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। वेङ्कटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन वेङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति। आम कुंदापुर अर्चक कुटुंबाचो तंतु हंग कशी मारी 3 वर्ष पंत 6 वर्ष पंत 12 वर्ष पंत 24 वर्ष पंत 36 वर्ष पंत आमगे कुटुंब मेळता सुरवेदवन हांव सांगची मारी हांव अर्चक कुटुंब इल्लो म्हाका 80 जावन 20 दिवस जाले। हांव 52 वर्ष जावन पूज करता असं म्हळ्यार तन देवान करून केला मारी हांव धन्य जाला इथे मारी एक वेंकटरमणाली अर्चक कुटुंब जल्म आयलो दोनीचे स्वामी लेगी सुदीन तीर्थ स्वामी लेगी 5 वर्ष परिचारीक देवन आशिल्लो अशी हें म्हगेलें जल्माचे इतिहास तंतू आतां तांणी सांगचे कारण मारी सुब्राय पळय आमगेलो मूल पुरुश तो तिरुपतींत गेलो तेन्ना ताका पुष्कणी तीर्थांत स्वयंभू जावन म्हळ्यार तें हाण आपोड पसून ती मुर्ती घुंवत आशिल्ली ते धोर हांगा घेवन हें आमगेलें घर आतां तशें देवस्थाना आमगेलें कुटुंब घर तांतू तणा माडारी दवरून ताणें केलें तें अभिवृद्धी जालें। अभिवृद्धी कशी जाली म्हळ्यार हांगा ट्रॅव्हलर्स बंगलो म्हूण आसा सुमार वर्स फुडें थंय कलेक्टर आशिल्लो ताणें तागेल्या नोकरान सांगलें हो देव विशेष कारणिका म्हूण सांगून तो आयलो आमगेलो भटमामा लागीं फुडें वर्साक भटमामाला आयलो तूं फाय पावस येवका मार्च एप्रिलान पावस येवका यान जाल्यार बेग गेलता म्हळें ताणें करून केलें जायत म्हणलो येता म्हणलो आनी देवाला प्रार्थना केली मग ताका आमकां जीवन ताजें नाशिल्लें मागीर देवा पूजा करून आशिल्लें आमकां देवस्थान इतलो व्हड जायनाशिल्लें तातूंत ताणें केलो तो चमकलो हांगा येताना सकाळी पावस येनी म्हणटा तो आयलो हांगा करून जाला हाण सकाळी 6 गंटे बागेल करतना पावस येनी थंय ट्रॅव्हलर्स बंगलोन तूं कंपाउंडा भितरी पावस येवन सुंटर गाळी येवन 7-8 माड्डे माड हें पुरो उसळून गेलां सकाळी आयलो देवा भेट केली हांव भिल्लो कलेक्टर येवन पूण तशी न्हय कलेक्टर येवन हें करता आशिल्लो न्हय म्हूण सांगून भिल्लो हो भिवन तो आणायलो कुळ्या सुरवेक उद्दंड नमस्कार घालो देवाक आनी देवास म्हणलो आनी दोन हिंतू पंचकथे कोण नाल्ला पंचकथे म्हळ्यार चणे पंचकथे हांगा फेमस आसा चणे पंचकथे कोण ती दोणीची नाल्ल भित्तील उद्दाक गंगुळे लेणीत ते गेला तितले एक प्रती ते आमी आयकल्लें हें आमी पळयलें ना आमी आयकल्लें दोनीचे हांव 1-2 पळयलें सांगता सहस्कल अशें जालो हांगा देवस्थानांत आमी भायर मंडयलें नागा कट्टले मंडयलें गांव भरी येद्राक हनुमान देवस्थानार पावस आमकां देवस्थाना मागशी पावस न्यू बस स्टँडाला पावस पोन्ने बस स्टँडाला पावस देवस्थाना मात्र पावस ना सहस्कल अशें जावं पसून पावसू ना सहस्कल अशें जाले नंतर पावस आयला हांगा देवस्थानांत म्हळ्यार देवाल कामान तूं कसलें देवाक नांव कर म्हळ्यार पावसा देव म्हूण तशें जावन ते पावस आमगे तागेले कामाक तो आड करना दोनी हें 2 जालें तिनीचें रथोत्सव पयलीं म्हाका पर्याव आशिल्लो मिगेल पर्याव 2-3 म्हयने जाले मात्र तातूंत हांवें 12 वर्सां पंत जाली तिकीची म्हाका देवान करून केलो मारी 15 की 20 पर्याव केला हांवें दुसरो पर्याव हांव करूं म्हाका म्हळ्यार तांणी जावन दिल्लो हांव पर्याव 15 केला आनी चंदायर केला पोरू जालें की चंदायर जाला आमगेलो रथोत्सव जावन हांगा रघुराम पै म्हणून हांगा देवाल 10 दिकान भायर रस्त्यार थंय येवन रावचें आनी ते फलावळी उडोवचें आनी भितर येवचें देव येवन राबून भितर आयले नंतर पावस आयलो अशी आमी भितर जेवण करून वापस वतना पावस ना म्हळ्यार देवाल विशेश करून म्हळ्यार हांगा मस्त सकाळ विशेष मस्त आसा अशी हें सांगचें करून म्हळ्यार आमगेलो कामितार्थ प्रदायणी हांव सुरवेक सांगलें कल्याणाद्भुत गात्राय कामितार्थ प्रदायणी श्रीमद वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते अद्भुत गात्र म्हळ्यार पळयलें कळ्ळें तेका भंय करता आमकां तो मंगलदायक ताका पळयल्यार तांकां पळोवप तितले दोळे आमकां नांग दिले जाल्यार ते पळोवप तितले दिलेलो आसा कामितार्थ प्रदायणी मग्गेल दितालो देव तो श्रीमद वेंकटनाथाय बेम्मणारी पाप कटायती म्हळ्यार पाप नाश करतलो श्रीमद वेंकटनाथाय म्हळ्यार तांतू तो वडय श्रीनिवासा लक्ष्मी कोणाक येती पळय तो तसो न्हू आयज दिसाक तुमी मागेलें निमिलें म्हाका गोतशेन सांगिल्लें आसा आनी पुष्करणी तीर्था मेळ्ळो तो ताजे नंतर उत्सव मुर्देवका म्हणलें नगर संस्थानांत तुका न्हू थंय तांकां स्वप्नां मेळ्ळें तूं कुंदापूर दिकान वच आमकां हांगा स्वप्न मेळ्ळें तूं कंडलोर दिकान यो थंय कंडलोर तेका आयलो बिरुदू बावडी समेत हांगा घेवन हांगा देवान उत्सव मूर्ती आनी विशेश करून म्हळ्यार दोनी चंदना मुर्ती मिगेल म्हणटा हांव सांगचें करून म्हळ्यार सगळे जगत ते तूं चंदना मुर्ती देवन इतलो व्हड देवस्थान ना आनी आमगेले देवस्थानांत 2 सुत्त आसा एक मास्ती कट्टे एक पारिजाता सर्कल म्हणून पारिजाता सर्कल कडेन पावस आयल्यार आमी हनुमान देवस्थान काळ स्ट्रीट म्हणटा आमी काळ स्ट्रीटाक वता अशी 3 सुत्तू
अशी तें एक देवान एक अंकन केलें मारी जगत्य अंडाकार ते भोंवची तशी कुंदापुरा मात्र बाकी सगळे आनी वर्साक 2 दिवस 6 दिवस आसा देवाक आषाढ एकादशी कार्तिक एकादशीक अभिषेक हांग मात्र आनी खंय ना कुंदापुरा मात्र इतलें सांगून हांव देवाला काशी वेंकटरमणा लागीं आनी सुदीन तीर्थ स्वामी लागीं हांव थंय मठां आशिल्लो 62 दुकान 67 थंय म्हाका ते स्वाम्याला आशिर्वाद आसा देवाला कशी आशिर्वाद आसा हांव सांगितलें चडून जाल्यार देवान तशी सुदीन स्वाम्याला म्हाका माफ करून मिगेल कुटुंबीक उत्तरोत्तर कल्याण बरो करून प्रार्थना करून कैद करता. ಧನ್ಯವಾದ. ಆತ ತಮಗಿಲೊಟ್ಟು ಕುಂದಾಪುರ ಪೇಂಟೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನचे ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಶೆಣೆಮ ಮಸ್ಸची तांगेल्यागी निमगुव्या देवस्थानांतू आम्ही पळयल तशी मस्त एक नमने अभिवृद्धी कार्य जातस ते कशी खंयचे रितीर जाल्ले देवाला अनुग्रह स्वामीला आशीर्वाद त्याविषयी पूर्ण सांगू असाची. नमस्कार शणेमाम, कसं म्हणताच? नमस्कार. कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः. आमगेल देव हो चंदनामूर्ती स्वामी पुष्करणींतू शुभ पैकी मेळ्ळालो ताण तेगेल घरकड हाडून देवालय अर्चना कोरंगेनो तागेलें अभिवृद्धी तळचे सुंगेनो मुखार सुनो हें देवस्थान इतलें अभिवृद्धी जाल्लेलें आसा. तें शुभ पैकी मेळ्ळालें देव स्वामी पुष्करणींतू आशिल्लो देव आमगेले एक्चुअली प्रधान देव. तदनंतर आमगेले उत्सव देव नगर संस्थाना दाखोवन आयिल्लो देव. थंयची नगर संस्थाना दाखोवन गेनूची आमगेल्यांक हांगा आशिल्ल्यांक सपन पळोवन गेनो आमी कंडलूर न्हंयचे बायदा वचून गेनो हे देवा घेवन गेनो कुंदापुरा आयिल्लींची नगरा दाखोवन आयिल्लीं आमी. दोनी देव चंदनामुर्तीचो ओड स्वाम्यान सांगिल्ले प्रकार चंदनामुर्ती देवस्थान भरती उणें तातूंत सावथ इंडियांतू हें एक म्हळ्यार ही चूक जायच ना. हें स्वाम्यान स्पेसिफीक जावन सांगलां. पुरा कडेन आसा पंचलोहाचें शिलेपात्राचें देव आसता ती ताका अर्चन करून घेवन तागेलें कला अभिवृद्धी करून घेवन तें वचचें देवस्थान. आमगेलें चंदनामुर्ती म्हळ्यार तांबडे गांध हें मूर्ती देवस्थान. म्हाका गोत आशिल्ली हिस्ट्री प्रकार आमगेल्या देवस्थानाक 300-400 वर्सां हिस्ट्री आसा. देवस्थान दिवस वता अभिवृद्धी जावन ह्या रितीर डेवलप जावच्या कारण हाजे फुडें मुक्तेश्वर जावन आशिल्लो वामन शिणे आशिल्लो नरसिंह कामत आशिल्लो रामकुंड शिणे आशिल्लो तदनंतर नारायण कामत आशिल्लो नारायण कामती नंतर रघुराम पै आशिल्लो तदनंतर विश्वनाथ कामत आशिल्लो तदनंतर मॅनेजिंग ट्रस्टी हांव जावन आशिल्लो तदनंतर मोहनदास शिणे आशिल्लो तदनंतर वापस हांव मॅनेजिंग ट्रस्टी जावन देवस्थानांतू आयक जाला. ह्या रेजिमांतू रामकुंड शिणे रेजिमांतू देवस्थानाच्या गर्भगृहाचें जिर्णोद्धार जालें. तदनंतर रघुराम पैल रेजिमांतू उपदेवान पास जिर्णोद्धार जावन म्हळ्यार आमगेर उपदेव 1926 इस्वींतू प्रतिश्ठापन जालेलें. प्रधान देव फुडें जाले तिकीची आमगेले 4 उपदेव ना आशिल्ले. ते 4 उपदेवाचें प्रतिश्ठापन जावच्याक मिगेल महांतू पुतभंडारी कारण म्हूण सांगच्याक संतोश जाता. तदनंतर हें कार्यक्रम चंद रितीर चलते वचूंक गेलो आमगेल्या देवस्थानांतू भरती अभिवृद्धी जावका म्हणचे मन ट्रस्टी आसले तिकीची मध्य मध्य दुसऱ्या कारणा निमित्त अभिवृद्धी जायनी जाल्यार 1991 ಅಂತೂ ಕಾಶಿ ಮಠಾಧೀಶಾನಿ 72 ಏಕಪಟಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಅಲ್ಲ. ತದನಂತರ ಸುದೀನ್ ತೀರ್ಸ್ವಾಮೇಲೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸ 1991 ಆಜಾಲೆ. त्या कार्यक्रम ಅಂತೂ हांव जालें तिका ट्रस्टी जावन आसूंक गेलो. हाजे मागशीचे देवाल ಕೂಡ यदुवेन हॉल भिक्षे ಕೂಡ वैर पादपूजे ಕೂಡ शयना रूम तदनंतर 2 मॅरेज हॉल सुदीन तीर्स्वामेल्या रेजिमांतूंची हें जालना स्वामेल चातुर्मासाचे एक कारणांतरान आमी तें हमसून घेवन हें कार्यक्रम केलेलो आसा. तें निर्विघ्नारी देवान करून दिलां. तदनंतर आमगेलें निलाधर तळ म्हूण हांगा देखून एक फर्लांग दुरारी पोलीस स्टेशना लागीं निलाधर तळ आसा. तें जालें तिका एक पाटी कुसून पडलें. तें जालें तिका रिपेरी कंप्लीट एक पाटी अप टू डेट रिपेरी केलें. तदनंतर आमगेलें थंय एक कंपाउंड वाल हें सकट घालून गेलो वेवस्थीत रितीर केलें. तदनंतर आमी हांगा खंय रबले ती 70-75 फीट लाँग 30 फीट रुंद एक तांब्या माड अजीर्ण जाल्लें तें देवान करून घेतलें. तदनंतर फुलां तेरू एक गेल्लो रिपेरी म्हूण आमी दिल्लो. तें एक्चुअली
रिपेरी म्हणून दिल्लाल जातकी नर्शी कमती तेंच्या फॅमिलीचे केवी कमतीनं ताका कंप्लीट दुड दिवन तें रिपेर जायनाशी नवरत करून घेवन दिल्लाल आसा ICICI चेअरमॅन एक्स ताणें दिल्लाल आसा. तदनंतर रुपया रथ जावं का म्हणून घेवन आमी प्रयत्न केले. नियरली 1.5 कोटी रुपये खर्चून घेवन रुपया रथ जालें कितें देवस्थानांचे कार्यक्रमांत जाला. हें सक्कट जावच्याक म्हळ्यार कारण कितें म्हळें जाल्यार फस्ट आमगे देवस्थानांत उपदेश जाल्ली सुरींद्र तीर्थ स्वाम्या निमित्य. तदनंतर भुवनेंद्र तीर्थ स्वाम्यान राईस दिवन घेवन दोन्ही प्रतिश्ठा केलेली आसा. तिन्ही प्रतिश्ठा आमगेली जाल्लेली सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यानीची तांगेले हस्तूनची तिन्ही प्रतिश्ठा केल्या. त्या वचून हें देवस्थाना कार्यक्रम चंद्रितिरी मुखरसून गेला. हांगा आमकां निकाशी मठाक संबंध कसो म्हणलें जाल्यार वसुधेंद्र तीर्थ स्वामी हांगा 14 वर्सां वेंकटरमण देवस्थानांत आसून घेवन हांगाची राबून घेवन आशिल्ले. त्या विशयान हांव चड कसो न्ही सांगच्या वचना. तांगेलो अनुग्रह जालो की ह्या देवस्थाना वयर आसा. जाल्यार 1992-93 तुजी हांव आनी कोडी श्रीनिवासिणी आनी बेळूर जन्मम हांणी आसून घेवन सुदीन तीर्थ स्वामीक आमी रिक्वेस्ट केलें आमगेल्या देवस्थाना एक बंगरा पालखी जावं का म्हण. तांणी देवाला मागून अनुग्रह केलें आसा. कारणांतरान दुसऱ्या हाजे निमित्त हें मॅटिरियलायज जालें ना. कसलें देवाली इच्छा आशिल्ली की ना की आमकां कसलें गोतना मॅटिरियलायज जालें ना. मुखारसून वत गेलें. तदनंतर पयलीं हांव म्हळ्यार हांगा एक शारदा महोत्सवाक एक पेंडेंट अर्पण कार्यक्रम आशिल्लो. हांव आपोवचें गेलें तेन्ना स्वाम्या लागीं बशिल्लें तेन्ना स्वयमेंद्र तीर्थ स्वाम्या लागीं हांव रिक्वेस्ट केलें आमी ह्या फाटी पूण एक बंगरा पालखी इमिडिएट करता जाता. न्ही जाल्यार आमगेलें मी भरती समी गेलें म्हळ्यार 27-28 वर्सां वयर जालें. हें कार्यक्रम जाल्लो ना. एक स्वाम्यान कळकळीन प्रार्थना करून आमकां एक प्रसाद दिवं का म्हणून आमी स्वाम्या लागीं म्हणलें. तांणी देवा येदोर राबून घेवन कळकळीन प्रार्थना करून आमकां प्रसाद दिलो. तदनंतर हो कार्यक्रम कशी जाल्लो म्हूण घेवन सांगच्याक म्हाकाची कसन म्हूण कळना. कारण कितें म्हळ्यार 5-5.5 म्हयने भितर आमगेलें एस्टिमेट आशिल्लें 9 काल केजी बंगराची बंगरा पालखी. जाल्यार 9 काल केजीचें वचूंक घेवन तें आतां 10 मुक्काल 11 वचून राबलां. जलतिकीची देवान आमकां कसलीची वायट हें आमकां देवान कसली तोंदर दिनी. चंदार हो कार्यक्रम कोण येवन घेवन दिवन घेवन हो कार्यक्रम चंद्रितिरी देवस्थानांत जाल्लो आसा. आमगेल्या देवस्थानांत पंचपर्व आसा. खंयचें ना म्हणलें ना. चवथ आसा, शारदा महोत्सव आसा, अनंतव्रत आसा, दिपोत्सव आसा, रथोत्सव आसा आनी भजना सप्ताह आसा. पंचपर्व पुरो आमगेल्या देवस्थानाक आसा. अशी देवस्थानां बरतेरार आतां इवन मंगळूर आपल्यान जाल्यार सांगचें हांव हें करता न्ही. शारदा महोत्सव म्हळ्यार दुसरे कडेन जाता. मंगळूर देवस्थानांत ना. हांगा आमगेल्या देवस्थानांत पुरो कार्यक्रम आसा. पुरो मालगाड्यान घालून दिला. देवा देवन चंद्रिती हो कार्यक्रम जाता आसा विजृंभणेरी जाता. तशींची आतां कन जालां म्हणून जाल्यार बंगरा पालखी विशयान हांव उलयलो. जेवन तांगे इतलें हाण घेवन दिवस वताची दिवन घेवन ह्या कार्यक्रम चंद्रितिरी दरोळी जाल्ला म्हणून इच्छा पावता हांव. धन्यवाद.
जय हरि
आता मी कुंदापूर पेंटे वेंकटरमण देवस्थानाच्या भितरी हांगा सेवा निरत करतले आमगेले बायल मनश आसाचे व्हॉलंटियर टीम आसा तांगेले निमगुव्या तांणी वर्सांतू केन्ना पुरांग येवन देवाल सेवा करचे एक विशेष दिवस कशी मागीर खंयची रितीर सेवा हांगा पुरा बायल मनश करताची म्हणून तांगेले पुराय उल्लोचकात वसंत्यार पंडित आसा तांगेले निमगुव्या नमस्कार मागीर कसं म्हणटा हरे श्रीनिवास वेंकटरमण गोविंद गोविंद आमगे हंगा पेटे वेंकटरमण देवस्थान विशेष जावन प्रत्येक देवस्थान कसन कार्यक्रम जाल्यार आमी पयर सप्तावळार एक वॉलंटियर ग्रूप म्हणून केला तर सगळे ग्रूप आगाले तक्षण तन्न स्वयच्छेन येवन कसन काम करो साध्य ते पूर्ति काम देव करो संगीत आम्ही करता म्हणाल कसं ना अच्चवत जावो नवरात्री जावो हंगा तेर जावो प्रत्येक कसन कार्यक्रम असल्यार आमगे एक युनिटी आसा वाडचे जायता पान्न काडचे जाय दोश्टी काडचे जायता फूल घालतूच जायता आता ब्रह्मरथोत्सव जाता परांक पंचकदे पॅकेट करचे जायता प्रत्येक कार्यक्रम अंतू संपूर्ण जावन आमगेले कुंदापुरांतू एक 350 घर आसा JSB समाजाचे तांणी पूर्ति जन येवन तांगेले घरचे काम सोडून हांगे न्हू ते सेवा देव करो संगीत आमी करता म्हळ्यार कसं नाही ना कसं नसतं आमगेले पेटे वेंकटरमण एक आमकां आदर्श म्हळ्यार आमी कसं नाही काम करचे मात्र ते मागशिरा बंद तो करो संगीत म्हळ्यार मिगेले अनुभव सांगता आसा पयर पंढरपुरा चमकलेली हांव आउट ऑफ स्टेट करचे हें फर्स्ट टायम म्हाका तें कशें जाता म्हण भारी भंय आशिल्ल्या जाल्यार ते वेंकटरमणान हांव असो पाठबळ तूं कर म्हणटा म्हाका मस्त प्रेरेपण दिलें आसा हांगा सहकार दिलेलो आसा कसं म्हण आमगेले वॉलंटियर ग्रूप पयर सप्तावळारी तेवे तशें ते अभूतपूर्व जावन आमगेले दिंडी कार्यक्रम की आमी तेच उलयन घेता आशिल्ले ते न भूत भविष्य ते हांव सांगना न भूत केलें म्हळ्यार एक उत्तम रितीन चरडून जायतं बायल मनशी जायतं दादले मनशी जायतं परगांव दाखवून येवन घेवन ते आमगेले वेंकटरमणान 100 वर्ष सप्ताह कार्यक्रम भारी चंदायर करूं सांगितलं आमगेले वॉलंटियर ग्रूप आमी एक 10 जण ग्रूप करून ताका एक मेन लीडर केल्ले तांगेले अंडर 10 जण प्रत्येक कार्यक्रम चूक जाता त्या आमी ते चूक सोडून कितले छान करूं साध्य की ते देवान चंदायर करूं सांगितलें हें कसं म्हळ्यार मालगड दाखोवन कसं आमकां एक आदर्श दिला की देवाले गुरुले सकड आदर्श नान आमकां आमगेले प्रतिनिधी जावन असो मुक्तेश्वरान तांणी तांगेले एक 10 जण ट्रस्ट तांणे लेगीत आमकां मस्त सहकार दिलेलो आसा देवान आणखीच आमगेले पेटे वेंकटरमण देवस्थानाक हे देवाल सेवा समाज सेवा गुरु सेवा करचे का आणखी आमकां मस्त देवान आयुर आरोग्य देऊ का ऐक्यमते देऊ का ही सेवा निरंतर जाऊन चलते तशी देवान अनुग्रह करका म्हणून सकळा तर्फे मागून घेता आता आमगेलो अनेक वॉलंटियर राधिका नायक आसा तांगेले निमगुव्या तांगेल्या मागीर ಒಟ್ಟು ತಂಡಾಚ ಸೇವಾ ಕಶಿ ಚೋಲ್ನೆತ್ ಸಮಣ ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಧಿಕ ಮಾಯಿ ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತ ಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಿನೆ ಶ್ರೀಮದ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ते नमः आमगेले वेंकटरमण म्हळ्यार इष्टादेव आमगेले वेंकटरमण आनी एक म्हळ्यार आमी JSB समाजान जन्म आयिल्ले एक व्हड विशय म्हळ्यार कोंकणी जावन आमी JSB अंतू येवन मिगेल म्हण मानव जन्म बहु दोड्डದು म्हण ते हंत मानव जन्म अंतू आमी JSB जावन जन्म आयिल्ली तदनंतर बायल मनशी जावन जन्म आयिल्ली कुंदापूर वेंकटरमणाल वटार आयिल्ली हें व्हड विशय आमकां भारी खुशी विशय आनी आमी देवस्थानांत कसं म्हळ्यार बायल मनशांनी चड इनवॉल्व जातात हांगा येवन आमकां भंडार मामान सांगलें की तुमगेले वॉलंटियर्स ग्रूप येवन आमगेले थोडे कसं काम असले कोण दिवका म्हणून आमी पुराजन वट्ट जावन पयर उंड बांदूचें आशिल्लें तशीच उंड पॅकिंग आशिल्लें कसं की कसन तांणी सांगताची आमी तें काम केलां ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಸಂಭ್ರಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪೂರ सांगू काम करतो वेदमूर्ती आनंद भट मामस तांगे लागी निमगुया नमस्कार भट माम कसं म्हणताच वड्डांतलो एक व्हड दिवस भांगरा अक्षरान बरोवन दवरतलो दिवस अविस्मरणीय दिवस हे कुंदापूर पेंटेंतू जन्म आयिल्ल्यांक सगळ्यांक सार्थक्य दवरतलो दिवस त्या गांवांत जन्म घेवचे कसाल्याक म्हळ्यार त्या देवाल सेवा करचे घोस्कर किलके जनाक कुळाय म्हण आसा त्या कुलदेव दावंग तांकां अनुग्रह दवचे कसाल्याक म्हळ्यार त्या देवाल सेवा करच्याक दैवाज्ञ जाय त्या गांवांत सगळ्या आमगेले समाजाक वेंकटरमण देव त्या गांवांत ताणें देवाल परिसरांत ताणें जन्म आयले हय म्हण जाल्यार त्या देवाल सेवा करच्याक देवान पेटोवन दिलेलें तें गौड सारस्वत ब्राह्मण जावन तुगेलें योग्य जावन आशिल्लें कर्तव्य करून जीवन सार्थक्य कर म्हणून देव
शास्त्र मुखांतर आमकां आज्ञा करता दैवाज्ञां न उल्लंघयेत देवाला आज्ञा केन्ना मुकुचे ना. तशें आमगेले वेंकटरमण देव चंदन देवदलकेची भांगरार बसकर असो का म्हण घेवन अतिश्रेष्ठ अशेल्या लोहांत आपणस म्हण घेवन परमात्मा सांगता. लोहांत भांगर म्हणटा तशी भांगर जायत रुप्य जायत देवा अर्पण करचेंतो होडपण आसा तांत मस्त अर्थवरे आसा. भांगर करता जाल्यार मस्त कश्ट कडेर जावं तसले ते लोह ते आनी तो परमात्मा लोंश आसा. तशें आशिल्ल्या वेळार कोण ते भांगराचे विशयांत परमात्माक अलंकाराक समर्पण करचे विशयांत कोण तनु मन धन कोण त्याग करता तागेलो आत्म शुद्ध जाता. जन्मजन्मांतर सूक्ष्माती सूक्ष्म कांयपणे पाप केल्लें आसल्यार निवृत्त जाता. हें सत्य. म्हळ्यार धड जावन अलंकारयुक्त जावन बसचें देवाक स्वर्ण पीठ म्हणटा ती स्वर्ण प्रभावळ म्हणटा ती स्वर्ण मुखवाड म्हणटा ती तशी व्हडांतूल व्हड स्वर्ण पल्लंकी आमगेले कुंदापूर पेंट धन्य जालें. आजी धन्य जालें. तशी आजी परमपूज्य काशीमठ स्वाम्यालें संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यालें अमृत आसतना आमगेले देवाक आजी तें समर्पण करूं आसा. 2 देव एक दंड धरलेली येती तांणी देवाची तांणी आमगेले देवाक आजी वेंकटरमणाक समर्पण करून दिवचें आसा. 2 दोळ पुराजी पळोवच्याक कोण ते कार्यक्रम पळयता जीवन तांगेलें पावन जाता. आमी आमगेले वेंकटरमणा सेवा करचे कशें खरंच देवान आमकां जन्म दिल्लो आसा. काया वाचा समर्पण करचे बद्दल जावन हें स्वर्ण पल्लंकीक देवाक उखलून धरचें तें आमगेलें सगळें उखलून धरलेलें ताणें आज आमगेलें आस कसन आसा ताण दिल्लेलें ताका समर्पण करचें तो आमकां देवान भाग्य दिवका. भाग्यम पलयता सर्वत्र देवा दिवचें म्हळ्यार एक भाग्य. तशें आशिल्ल्या वेळार आज कोण ह्या कार्यक्रमांत भाग्य जावन पुण्य प्रसाद घेता स्वाम्याला आशिर्वाद कोण घेता खंडित तांगेलें कुटुंब धन्य जालें. त्या प्रकार आयज दिसा सक्कड कार्यक्रमाक आमगेले वेंकटरमण देव निर्विघ्नार संतोषान ह्या कार्यक्रम स्वीकार करून घेवं म्हण सांगून सक्कड हांत काया वाचा अर्पण केला सगळ्यांकय बरेपण दवो आमगे समाजाक उद्धारक कारण दवो अशें म्हण सांगून आमी देवाल सन्निधीरी प्रार्थना करतात.
ಆ ತಮ್ಗಿಲೊಟ್ಟು ಕುಂದಾಪುರ ಪೇಂಟೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಾಂತ್ರಿ ವೇದಮೂರ್ತಿ ವಾಗೀಶ್ ಭಟ್ ಮಮಸ್ಸಚಿ ತಂಗಿಲೆ ನಿಮ್ಗುವೆ ಹಂಗ ಪೂಜೆचे क्रम संप्रदाय मागीर कशी अर्चक वृंदालयाक सेवा चोलनेत असं म्हणून. नमस्कार भट माम, कसं म्हणतात? आमगेल देवस्थान देवान बिंब मेळिल्लें सुब्बपेक म्हणून ताका चिरडू नाशिनी तस जावन तांणी भटमामगरातून तांणी एक दत्तू घेताची तस जावन घेवन तागेल काला नंतर पुरा भटमामाने हांगा अर्चन करचें पूजा करचें तांगेलें एक भाग्य जावन आसता. तांगेलें मेन जावन घेवन आमी आयच्या दिसा पडूत जाल्यार मेन जावन 2 कवल आसा. एक व्हडलें कवल एक सान कवल म्हळ्यार तेन्ना व्हडली चेल्ले धाकटे चेल्ले म्हणून अशें कशें की आशिल्लें तस जावन घेवन व्हडली चेल्लेक तांकां आनी धाकटे चेल्लेक तांणी कशें करता म्हणून घेवन आमगेलें भालगडे ना तेन्ना तुकून एक 200-300 वर्स तकून तें चोवलें आयलां. व्हडली चेल्लेक तांगेले त्या कवलाक इक्र म्हयनो म्हळ्यार पुष्य जाले नंतर पुष्य तुकून इक्र म्हयनो ओपास मार्गशिराचे पसून पडू कडेरी आमगेले कवलाक म्हळ्यार 1 म्हयन्याचे मार्गशीर मास असं जावन घेवन 12 म्हयन्याचे आमी कसन श्रद्धे आसा की इक्र म्हयन्याचे एक पालो मार्गशिराचे एक आमकां मार्गशिराचे आमगेले कवलाक प्रति वर्स मार्गशीर येता. इक्र म्हयने कवलांक तांगेले त्या वंशवृक्षा प्रकार ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ 6 ವರ್ಷ ಆಯ್ಪಟ್ಟಿ, ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ 12 ವರ್ಷ ಆಯ್ಪಟ್ಟಿ, ಕೆಲವು ಜನ 24 ವರ್ಷ ಆಯ್ಪಟ್ಟಿ, ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ 36 ವರ್ಷ ಆಯ್ಪಟ್ಟಿ अशी येवन म्हळ्यार वंशवृक्ष कशें आसा की ताचे प्रकार पुरा लिखीत तो येवन घेवन ताजें एक
आम्ही कसं म्हणून सांगताची विद्युक्त जावंक येनो कानून प्रकार चोलन येता असं देवादयेन आजपासून हें चंद करून चोलन येयलां. मार्गशीर मासांतू आम्ही म्हळ्यार आमी घर तंत्रपणाकार मिगेल आज्जो ज्योतिष अप्पा भट म्हणून घेनो आनु गणपती शर्मा म्हणून कडेन मिगेल अण्णा अनिरुद्ध शर्मा म्हणून घेनो तदनंतर हांव वागीश भट म्हणून अशी आमी चार एक अर्थाची पिळगेचे 4 जाण आमी तंत्रपण करून येयला सर. तसं जावन हांगा तंत्रपणा विशीं आशाक बरो देवाल अर्चना विशयी पूरा सूक्त रीती त्या कशें करता म्हणून घेवन आमी मलगड्यान चिकाल घेवन तशींची स्वाम्यान जालें की ताजे विशय मध्य मध्य कसं नाही आसतली तांणी कसं एक संधी आसतली परिहार करून घेवन आज पासून यशस्वी जावन चोवन तशी व्यवस्था केल्या. एक पुण्याचे दिवस आजी म्हणत आम्ही आजी कुंदापूर पेंटेच्या व्यंकटरमण देवस्थानांतू तुमकां ह्या देवस्थानाचे कार्णीक चोलचे आचार विचार संप्रदाय मागीर खंयचे रितीर ह्या देवस्थानांतू देव येयलो त्या एक हिन्नले आसा पुरो त्या पुरो तुमकां सांगिल्लें आसा. आतां आमी देवाक समर्पण जाल्यार स्वर्ण पालंकी येद्रा राबलेची आमगेल जिवमानांतू एक दिवस ह्या गळीक मेळचे म्हळ्यार परम पूज्य काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र स्वामीले हातान तांगेल दिव्य करकमलान आजी देवाक हें समर्पण जातस स्वर्ण पल्लंकी ह्या पुरा विशेष आशिल्ल्या देवाल दर्शन तुमी आजी पळयलां. हांगा ह्या संचिके लागून आमी विराम घेता. मुखारचे अनेक देवस्थानांतू अनेक विशेष कार्यक्रमांतू आमगेल्या तुमगेल्या मागीर मुलाखत जाता. तुम्ही पुरा पळयलेला आजी कुंदापूर पेंटेचे व्यंकटरमण देवस्थानाचे विशेष कार्यक्रम आमकां आमगेल्या समाजा वयरी मागीर आमगेल्या जना वयरी सगळ्या वयरी आमगेल्या देवाल आशिर्वाद स्वाम्याल अनुग्रह नित्य निरंतर आसो म्हूण सांगताची नमस्कारो देव बरें करो.